जायत्यो सवलत्यो लोकांक मेळपा खातीर सिनियर सिटीजन्सा लायब्ररी आसा, एक वॉटर लगून आसा फॉर द एस्थेटिक्स, फॉर पीपल टू सीट अराउंड, एक्झॉटीक ट्रीज, मागीर बाकीचे चिल्ड्रन्स क्रॅश, भुरग्यां कोण वॉकिंगा येता, भायलो ल्हान भुरगीं आहा जाल्यार तांकां थिंगा म्हणजे भुरग्यांक दवरून वॉक करपा मेळटले. इंडोर जीम, आउटडोर जीम, न्यू वॉकिंग ट्रॅक. सगळ्यांक खबर आसा आहा ती ट्रॅक सारकी उणें पडटली. आमी आतां ती डबल ट्रॅकिंग केला. सेकंड ट्रॅक आहा तो आमी लेटस्ट मटेरियल which will not hurt the knees, rubberized material which is available in the world, we are putting there. This is all becoming a reality. एक फूड कोर्ट केल्लो आसा, एंटरटेनमेंट सेंटर केल्लो आसा, तेच बरोबर आनीकूय झाडां जी आमी आतां लायता. आय थिंक आतां एक हांवें आंब्याचें झाड लायिल्लें आसा. देर आर 1500 such trees being planted. Small size trees are there, medium trees are there. Totally we are planting something like 6500 trees. ह्या मुद्दम सांगपाक सोदता. You will see greenery all around. Along with that, also I don't want to forget, आम्ही एक महिला भवन करता, एक function area म्हणून, where a stage will be there and people will be able to have small and big function. These are all being added in the village Panchayat of Chikalim jurisdiction. आम्ही हांगा हे मेंटेन कशें करतले. आनी एक न्यू फॅसेट येवपाचें आसा. गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आमचे येता, which will already functional. Trials are going on. From August it will be fully functional. उदीक आमकां out of fecal waste, out of STP plant आमकां उदकाची पायपलायन सारकी हिंगा एक टँकीन येतले, 2 टँकीन rather, and that water will be used. So we will not be using drinking water. It is like waste to wealth. And power also will be generated. We are going to put a small turbine. So power used by Joggers Park and surrounding areas will be from the garbage, from that methane gas which is going to be generated. हे सगळे व्यवस्थितपणे आमी केल्ले आसा. रोडूय आमी रोडाचेंय काम आमचे थिंगा चालू आसा. थँक्स टू PWD मिनिस्टर निलेश काब्राल आउट ऑफ द वे वचून काम चालू आसा ते रोडाचे. सो वी हॅव अ गुड रोड लिडिंग टू द गार्बेज प्लांट. जेन्नाच्यान हांव सरपंच जाला पळय, म्हाजो मेन हेतू आसलो की मेक चिकालीम पंचायत मोर ग्रीनर. जे कार्बन डायऑक्सायड लेवल आहा पळय ते कमी करपाचो आनी ऑक्सिजन लेवल वाडोवपाचो. एंड वी हॅव अ डायनेमीक मिनिस्टर आनी MLA आमकां गावल्लो आहा, हू इज कंटिन्युअसली टायरलेसली वर्किंग फॉर द कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो इतलो व्हडलो जॉगर्स पार्क आमकां दिल्लो आसा. देन ऑलमोस्ट 10 करोडाचे गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचें काम चालू आसा आनी इट विल बी फायनलायज्ड विदीन 1 month. So we are blessed to have that triple engine की सरकार. From center we are getting help, from state we are getting help. आमचो मिनिस्टर आमदार. So it's in line actually. Dabolim and Chikalim. Actually we are blessed, Chikalim Panchayat, because आमकां सांगपाची गरज पडना. Without telling we are getting everything. So we will just have to manage what we are getting. आमकां भिरांत पडलेले how to manage actually. इतले प्रकल्प आमकां दिल्ले आहा सरान. सो वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द मॅनेजमेंट. जाले उपरांत कसो मॅनेज करपाचो. तुमी आतां पळयल्लें आसा की इतलो व्हडलो जॉगर्स पार्क सेकंड फेज ऑलमोस्ट 10 कोटी खर्च केला गव्हर्मेंटान. सो 6500 ट्रीज बीन प्लांटेड हियर. जे कोण म्हणटालो पळय गार्बेज जॉगर्स पार्क पिड्यार केला आमचे स्ट्रक्चर येवन, तांकां सांगपाक सोदता की स्ट्रक्चर येयला इट इज फॉर गुड कॉज. जीम येयला, योगा सेंटर येयला, सिनियर सिटीजन्स पार्क लायब्ररी येयला. प्लस वी आर प्लांटिंग मोर 6500 trees in that which were not destroyed additional. So it's a very good thing which will be coming up in next 1 month. आणि मागता की instead of criticizing appreciate करा थोडे तरी. आमी पळयल्लें आसा की आमी कचरो उडयता एंड देन वी ब्लेम द पंच सरपंच. बाबा हे कितें आमी कचरो घेवपाचो, कचरो कोण उडयता, आमी उडयना. लोक उडयता आनी आमचेर ब्लेम घालता. सो आनी जेन्ना आमी कितें बरें करता पळय ते ग्रुपार घालना, पूण जेन्ना खंय कचरो आहा पळय तेजो फोटो घालून ग्रुपार घालता ते. बाबा आमकांय कितें बरें काम केलां तें घाला ग्रुपार आनी एप्रिशिएट करा न्हू, आमकां बरें दिसतलें इन्स्टेड ऑफ क्रिटिसायजींग. सो थिंक पॉझिटीव, बी पॉझिटीव आनी फीट रावा. बिकॉज फिटनस न्हू तुमकां बरें हे दितले थॉट्स दितले एंड यू विल बी एप्रिशिएटिंग ऑल द गुड थिंग्स.